नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. रेस्टॉरंटावेली जीएसटी 18% वेल्यान केली 5%. मात फटको सरकार आनी लोकांक. एकाय खाणावळींक जेवण वा हेर मेनूवेले देंवयलो ना प्रेस. एक व्यक्ती एक पोस्ट धोरणाप्रमाण गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती राहुल गांधीन पदाधिकाऱ्यांच्या नावांक दिली मान्यता. समितीत 105 जाण, 12 उपाध्यक्ष, 12 सरचिटणीस, 26 सचिव. बाणस्तारी ॲक्सिडेंटान 10 जाण जखमी, एकलो सोंपलो. पिकअप स्कीड जावन पडलो शेतान. चिमला मेर्शेच्या सरपंचाचो आयटी पार्काक तेको. म्हणटा आयटी पार्क जाल्यार थळाव्या तरणाट्यांक मेळटल्यो नोकऱ्यो. रुदॉल्फ खंय स्वताच्या फायद्या खातीर करता विरोध. आनी चर्चिल ब्रदर्साच्या आय लिगांत टॉप पोझिशनाचेर पावपाचे टार्गेट. मिनर्वाक हरोवन पावले तिसरे सुवातेर. कोच गॅग्यू म्हणटा स्ट्रॅटेजी प्रमाण खेळ जालो. सरकारान सगळ्या रेस्टॉरंटावेली जीएसटी 18% वेल्यान 5% हाडल्या. मात ताचो फटको सरकार आनी लोकांक बसता. जीएसटी देंवली, मात एकाय खाणावळींक जेवण वा हेर मेनूवेले दर देंवयले ना. लोकांक म्हारग ते म्हारगूच खावचें पडटा. दुसरे वटेन सीएसटी देंवयल्ल्यान सरकाराक वर्साक 150 कोटीचो फटको बसता. लोकांक रेस्टॉरंटां आड कागाळ करिनाशिल्ल्यान कारवाय करपाक जायना म्हूण अधिकारी म्हणटात. कंपोजीट जीएसटी सकयल येवपी रेस्टॉरंटाक 5% जाल्यार हेर मोठ्या रेस्टॉरंटाक 18% जीएसटी आशिल्ली. सरकारान मागीर तो सगळ्यांक सरसकट 5% केल्या. ताचेर सरकाराक वर्साक 150 कोटीचें लुकसाण. General restaurant, it was brought down to 5% in last November 2017. Annually, we have lost around 130 to 150 crores because of reduction in rate from 18 to 5%. मात ताचो फायदो लोकांक जावंक ना. मेनूचे दर आशिल्ले तशेच उरले. रेट देंवना ते अधिकारी पळयतात. लोक कागाळ करपाक मुखार येना. आमच्या गोंय राज्यांत काय तश्यो कांय कंप्लेनी ना. बट नॅशनल ऑथॉरिटी कडेन, नॅशनल एंटी प्रॉफिटेरींग ऑथॉरिटी म्हणटा जी आसा, ही तेंच्यांनी थंय अश्यो बीग चेन ऑफ हॉटेल्स ऑपरेटींग ऑल ओवर इंडिया बी, तांच्या कडेन सर्टन कंप्लेन्स येवन तेंच्यांनी तेंच्या कडल्यान रिकवरी सुद्दां केल्ली आसा. गोंयांत तशी कसली अशी स्पेसिफीक एंटी प्रॉफिटेरियांक अशी आमकां कांय कंप्लेंट ना. पूण रेट्स तशेंच आहा ते बी नोटीस केले तुमी? या म्हणजे रोड जनरली एज अ पर्सनल केन्ना विजिटाक आमी कितें रेस्टॉरंटान गेले, वी हॅव सीन दॅट रेट्स आर सेम. Not reduced. Very exceptionally, some of the restaurants have reduced, but not in general. गोंयच्यान कंप्लेनी काय ना. ना. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावता तशी एका फाटल्यान एक जीएसटी दर सरकार देंवयत आसा. मात ताचो फायदो लोकांक कमी आनी धंदेकार चड घेता हाचें हें एक उदाहरण. निमणे लोकांचे आनी सरकाराच्या बोल्साक सारकोच बुराक. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार. एक व्यक्ती एक पोस्ट धोरणाप्रमाण गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती वेचल्या. समितीच्या पदाधिकाऱ्याच्या लिस्टाक काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीन मान्यताय दिल्या. समितीत एकूण 105 पदाधिकारी आसात. तातूंत 12 उपाध्यक्ष, 12 सरचिटणीस आनी 26 सचिव आसात. उपाध्यक्ष म्हणून आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिगीज, निळखंड हळर्णकार, आलेक्स रेजिनाल्ड, सरचिटणीस म्हणून आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस, सचिव म्हणून सैफुल्ला खान, रितेश नायक हांची नांवां आसात. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावांक काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीन मान्यता दिली. 105 जाणांचे समितीत 12 उपाध्यक्ष, 12 सरचिटणीस आणि 26 सचिव आसात.
समिती एक व्यक्ती एक पोस्ट धोरणाप्रमाणे निश्चित केला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. बाणस्तारी पिकअपीच्या सेल्फ ॲक्सिडेंटात 10 जाण जखमी जाले आनी एकलो सोंपलो. पिकअप खंय 10 कामगारांक घेवन वतालो. पिकअप स्कीड जालो आनी शेतान पडलो. सगळे जखमी जाल्ल्यान तांकां जीएमसीन शिफ्ट केले. ट्रिटमेंटा वेळार एकलो गेलो. पिकअपार ऑन गव्हर्नमेंट ड्युटी म्हूण बोर्ड आशिल्लो. पावणे 10 वरांचेर हो एक टेम्पो हांगासरल्यान बाणस्तारीच्यान मार्सेलां वयतालो आनी हे हांगासर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें काम चल्लेल्या कारणान तो लेबरांक घेवन टेम्पोन वतालो. जवळ 10 लेबर ते गाडयेन आशिल्ले आनी अकस्मात ह्या वॉल्टाचेर टेम्पो सकयल शेतान पडिल्ल्यान हे 10 जाण जे लेबर आसले अलॉंग वीथ ड्रायव्हर इंजर्ड जाल्लो आसा. कितल्याक सडनली तांकां मातशें बॅलन्स ऑफ जालो काय कितें जालें कांय कळना. स्कीड जाली गाडी आनी सामकी सकयल पडली. मागीर आमी इमिजिएटली येयलो. हांव लोकांक घेतल्यान तांकां भायर काडले. 108 आपयले. पुलिसांक फोन केलो. तो एकट्याचो पांय मोडला. एकट्याचो हात गेलो. तो ऑलमोस्ट गेला दिसता. कितें जालां तें. आनी 2 जाण सारके इंजर्ड आसले चड. बाकीच्यांक व्हडले किरकोळ मारला. कितले जाण आसले सगळे? 10 जाण आसले. सगळ्यांक जीएमसी शिफ्ट केले. सगळ्यांक जीएमसी 108 सगळ्यांक गेले. खंय वयताली गाडी बीन कितें म्हणून? गाडी खंय वयताली ती? गाडी माशेलान वयताली. आनी कॅबिनात कितें केलेलें? कॅबिनात हांव एग्जॅक्ट सांगपाक नको. ते मागीर टोटल 10 जाण आसले. हय फाटल्यान बसले. ना कितें कॉन्ट्रॅक्ट बीन चलता तेंचो हेजें लायटीचो कॉन्ट्रॅक्ट सगळें लायटीचें मटेरियल आसा सगळें. कॉन्ट्रॅक्टाक ते काम करपाकूच वयताले दिसता लायटी. बाणस्तारीच्यान विवेक प्रभू. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. सत्तरी म्हावशी गांवांत 19 वर्सांनी परत एक फावट शेती चालू केल्या. गवेरेडे आनी हेर जनावरां शेतांनी घुसून नासाधूस करता म्हणून लोकांनी शेतां लावपाचीच बंद केल्ली. आतां नवीन आलार्म आनी LED लायट घालून तशेंच शेतांक बॉब वायरी घालून लोकांनी तशेंच तरणाट्यांनी शेती लावंक परत सुरू केल्या. ह्या आलार्माच्या आवाजान खंय जनावरां शेतान भितर सरनात. ही साऊंड सिस्टम आम्ही एका लावून केल्या की रानटी जनावर हांगा येता. गोयरेडे मोठे मोठे सोयच्या दरम्यान दिसता हांगासर गोयरेडे कोण कोण. तर हे साऊंड सिस्टम वाजल्या प्रमाणे बल्ब फ्लॅश जाता हांगासर नायटीक. सगळ्याक उजड हांगा पडटा एरियेक मातशें. आनी जी बारीक बारीक जनावरां आहा ती तेच्या पासून दूर रावता. आमी प्रॅक्टिकली पयला हें करून आनी दिसता हें. तर माये बिळे बी आमकां पॉसिबल ना की आमी भुरगेच आहा तेन्ना ही एक सिस्टम आहा की आमी न्हिदले सुद्दां जाल्यार ही सिस्टम आपली काम करीत रावता. आवाज येवपाचो आनी लायट फ्लॅश जावपाची. तेन्ना हे रानटी जनावरां तेच्या पासून की आमी एक सिस्टम केल्ली आसा हांगा. म्हणजे ताका बॅटरी यूज करता. बॅटरी यूज करता. 12 वोल्टाची बॅटरी यूज केल्या आनी एक बल्ब केला हेचो तो LED आसता पळय ताका 12 वोल्टाचो केला. गैरेडेचो आनी कितें ते येवन खावपाक लागले. ताका लागून मागीर ते इल्ले इल्ले मजुरी बी तशें बागान आले आमचे हांगा शेतान हें करपाक काम केलें जाल्यार ताका लागून ते कंपाउंडाच्या हेका लागून जनावरांक लागून हेका लागून उदकाक लागून हे ताका लागून ही बंद पडली. 18 ते 19 वर्सां सारकी परफेक्ट ही बंद आसली. ते अशें मरण पडून कशें करता म्हणटकीर ते प्रमाणे तेंच्यांनी कितें कसलो तरी एक निर्णय असो घेवपाचो जनावरांचो जावं कितें तरी एक. तरी आमकां एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान बरो सपोर्ट केलो. गायडन्स दिले. इरिगेशन डिपार्टमेंटान बरो सपोर्ट केलो. गायडन्स दिले. येवन तेंचे विजीट मारले तेंच्यांनी. तशें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हांगा आपले 2-3 हे प्रोग्राम दवरले बारीक बारीक आनी चालू आहा तेंचे प्रोग्राम. जे शेतकऱ्यांक जे कलमां शिकोवप भाजी कशी घालप आनी मेन मुद्दो म्हणजे आमची ही जी आमी आतां करता शेती ती ऑर्गॅनिक करपाचो आमचो सगळो हो आसा विचार आहा. कारण आता हे ऑर्गॅनिक मेन जाला की ऑर्गॅनिक दुसरे जर केमिकल काय काम लोकांक खूपशे प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी ऑर्गॅनिक करपाचो आमचो मुद्दो आसा. आणि एक वैशिष्ट्य म्हणजे जे आता गावातले लोक जावं तरणाटे किंवा भुरगे काम करतात जी अवजारां आसात ती मॅन्युअली आसात सगळी. म्हणजे जो आम्ही गुटो यूज करताले किंवा ट्रॅक्टर यूज करताले तशें कांयच तेंच्यांनी यूज करूंक ना. स्वताच्या मेहनतीन जो गुटो आसा बैलाची जोडी ना काय ना अशें सगळे करून त्यांनी लेवल अप सगळे केल्ले आसा. आम्ही ह्या शेतान 60-70 वर्सां कामच करता पण हे अजून पासून आसात केन्नाच्या. आता काम जायना पूण अशें बेश्टे तेंच्या बरोबर येता. प्रुडंट मिडिया खातीर मावशी 70च्यान महादेव जोशी.
चिंबला आणि मेर्शेच्या सरपंचान चिंबला जावपी IT पार्काक तेंको दिला. IT पार्क जाल्यार पंचायत वाठारांतल्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून ते मिडिया कडेन उलयले. रुदोल्फ फर्नांडीस खंय स्वताच्या फायद्या खातीर IT पार्काक विरोध करता म्हणूनय तांणी टिका केली. 4-5 लोक येता, मिटिंगेक येता, गांवां भायर मिटिंगेक येता आनी आमी अशें करतले तशें करतले. हांव इतक्यान सांगूंक सोदतां आमकां आख्ख्या गांवच्या लोकांनी बाबा रे जें रोहन खंवट्यान RT मिनिस्टरान जें हें हाडलां हांगा RT पार्क हें आमच्या भल्या खातीर आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले. ह्या RT पार्काक सपोर्ट करपाचो उद्देश म्हणजे आमच्या गांवची चिंबलकारांचे एक भुरग्यांचे आमचे यूथ जे आसा जे IT क्षेत्रांत भायर बेंगलोर बॉम्बे आनी खंयसर खंयसर कामाक आसा ते हे IT क्षेत्र येयले जाल्यार आमकां आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे कामाक लागतले अशें आमकां हें दिसता. ह्या IT पार्क येयले जाल्यार खुबशे कंपनीज ह्या IT पार्काच्या क्षेत्रांत येतले आनी ते क्षेत्र येयले म्हणटकीर मिनिमम म्हाका दिसता खुबशे कंपनीज ते IT क्षेत्रांत इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी हे जे आसा हितून खुबशे कंपनीज येवन आमचे भुरगे जे कामाक लागतले. स्पेशली हांव रुदोल्फाक सांगूंक सोदतां, रुदोल्फ फर्नांडीस हेका सांगूंक सोदतां, तुवें तुजें स्वताचें डिवेलपमेंट केलें. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचें कांय डिवेलपमेंट करूं ना ह्या रुदोल्फान. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी डिवेलपमेंट करपाक लागून हांवें तुका एक हें हाडलें सगलें. हेणें आपली तिजोरी भरली. हो लोकांच्या नांवान प्लॉट इतले खाल्ले, रोवन येयल्यार इतले प्लॉट खातलो, इतलें हें जातलें म्हणटा हो रुदोल्फ. हांव म्हणटा तुवें कितलें डिवेलपमेंट केलें, तुजें स्वताचें डिवेलपमेंट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी डिवेलपमेंट कांय जावंक ना. गोंयचें पर्यटन धोरण थारायतना सगळ्या स्टेक होल्डरांक विस्वासात घेवन करतले. 16 जानेराक सगळ्या आमदारांची बसकाय जातली. बसकेंतले सल्ले मतीन घेवन रोखडेच पर्यटन धोरण करतले म्हणून पर्यटन मंत्री उलयलो. काँग्रेसीन ताचेर पर्यटन धोरण करूंक ना म्हणून टिका केल्ली. बाबू म्हणटा काँग्रेस सोंपिल्ली पार्टी, कितें उलयता. पर्यटनाचेर काँग्रेसीच्या वेळार जाल्लें काम आनी आपल्या टर्मांतलें काम पळोवचें. काँग्रेस फक्त वाऱ्यावेल्यो गजाली करतात म्हणून बाबून फोग काडलो. काँग्रेस जी हा पळय ही काबार जाल्ली पार्टी आनी जे काँग्रेसचे उलयतात पळय तांकां कांय फुडलो फ्युचर नासतना ते उलयतात. ते उलोवपाक कांयच तांकां अर्थ ना. आतां ते टुरिजमाक कांय जावं ना. टुरिजम जे चल्लां पळय सगळी कडेन अवेरनस चल्लेला टुरिजमा बद्दल. बीच क्लिनिंगाचेर धर या तुगेले प्रमोशन धर, मार्केटिंग प्रमोशन धर, हेजे भितर रात दीस आमी खटपट करतात की जाता तितलो टुरिजम चड येवचो म्हणून. सेफ धरून आमी करपाक लागलेले. जशें काँग्रेसीन जें केल्लें आपल्या हेजे भितर टर्मांत, तूं तो टर्म काड आनी म्हाजो टर्म काड आनी हेजे भितर कितलो डिफरन्स आसा तो तुमकां कळटलो. गोंयकाराक जे मेन मनीस आसात तांकां कॉन्फिडन्स घेवनूच बरी टुरिजम पॉलिसी आमी गोंया मुखार MLAची मिटींग आपयताले MLA आपयतलेच 100%. तांकां विश्वासान घेतले. मिटींग दवरले ह्या 16 तारखेक. MLAची सगळ्यांची MLA सगळे टुरिजम पॉलिसीचे वयर. टुरिजम पॉलिसीचे आनी केन्ना मेरेन जातली सादारण काम लास्ट स्टेजीचेर पावल्ले आहा ते. आतां हे लोकांक विश्वासान घेवन ती डिक्लेअर करपाक जाय. केन्ना 1-2 महिने लागतले वा 3 महिने ना. ह्या लोकांनी समज रोखडे सजेशन दिल्यार सोमते घालून सोमते हय तेन्ना ती तेज्या पयलीं. तेजे पयलीं चर्चिल ब्रदर्सान आय लिगांत टॉप पोझिशनाचेर पावपाचें टार्गेट दवरलां. फाटल्या कांय मॅचींनी जाल्ल्यो चुको जावंक जायना म्हणून पंगड जतनाय घेता. मिनर्वा पंजाबात थारिल्ले स्ट्रॅटेजी प्रमाण खेळ जालो म्हणून कोच पॅट्रिक गिग्यू खोशी आसा. मिनर्वा पंजाबाचो कोच मात तांच्या गोलकिपराचेर बेजार. गोलकिपराच्या चुकीक लागून हरले म्हणून तो मिडिया कडेन उलयलो. शेनवारा सांजे जाल्ले मॅचींत चर्चिल ब्रदर्स एंथनी वॉल्फेन केल्ल्या 2 गोलाच्या नेटार सर्तींत तिसरे सुवातेर पावले. My strategy with the players together. Our strategy, it was after 2 lost, we had the power to come back, and this is very important for the morale of the players. And I hope to don't do same mistake which we did before the 2 game lost. I hope to don't do the mistake and now to go direct for first place. With my team, it was an individual mistake.
You can say the goalkeeper should have had it. He didn't. That was the goal. Second one was a penalty. So collectively, defensively, they were solid, especially in the first half. Second half, we needed to make changes because we didn't come here just to draw. We wanted to win. So we put one of the defenders up, and then we rotated with another defender. So it just shows you basically that the strikers we have, they're not doing it for us. So we have to bring defenders in, and believe me, I'm looking for strikers. I've been looking for strikers for a while now. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.